I hope so. Progress stop there. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Live, no? Yeah. Start. Let's start. Yeah. Opening praise. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. स्वर्गीच्या बापा, आर्गां तुका, वाकांनी आणि दिनवास तुका, आमच्या जेजू क्रिस्ताक आणि पवित्र आत्म्या. आर्गां तुका ह्या सोबीत दिसा पासत हो दीस तुवेनूच घडोवन हाडला बापा. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तुझे हाजीरपण हांगा आसा म्हूण आमी सोत मानता. तू मासा रोगतान मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आमकां सुटका दिवंक आनी आमकां कालोखांतलीं आसलीं तीं उजवाडांत हाडलीं. आनी ह्याच तुज्या उजवाडान आमी चलता, कित्याक आतां आमी नवी रचना जाल्या. तुजो शीम मेर नासलोलो मोग आनी तुजी कृपा दिसान दीस आमचेर वाडत आनी चडत आसा, कित्याक तूं एक दयाल, मोवाल आनी मोगाल देव. तुका नाका कोणाचोच नास आनी निसणटण जालेलें, पूण सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळोवंक तुजी येवजण आसा. तुका आमचें तारण जालेलें जाय. तूं जावन आसा उजवाड आनी जिवें उदक. आयज आमची भोयण फातिमाच्या तोंडांतल्यान एक उतर तूंच उलय पवित्र आत्म्या. आमचे ओत्मीक कान आनी ओत्मीक दोळे उक्ते कर आनी आमकां स्वर्गीचे गूट लिपलोले आसात ते बी आमकां उक्ते कर. तूं जाणा आमकां कसले प्रश्न आसात ते आनी आमच्या मनाक कसले कसले दुबाव आसात ते. हे शिकोवणी वरवीं हे सुटावे कर जेजू आनी आमचें मन आनी गिन्यान उजवाडाय. पवित्र आत्म्या, तुका जाय ते भाशेन हें सेशन जावं दी. हे मागणे आमी कोत्ता आमच्या जिव्य आनी कोर्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. Amen. 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 आमेन. कोणा testimony हाय, please God. Thank you, Jesus. I'll testify. I like testimony, Gita. I want to glorify God. It's been like दोन सोमन जाली माय आमगे माय बोरी देरफेंती आफ्टर तेगे बर्थडे जाली ऑगस्ट 17 आनीक सडनली मायगे पांयां अशें कोन्न एक लंप येशे न्ही तेगे ऑपरेट केलो तेच पांयाचे रायट लेगाक ऑपरेट केलो थिंगा आनीक पयलीं म्हाका ते चेडवान सांगोकू ना कितें म्हाका म्हणालें माय पांय दुखोत म्हूण कंप्लेन कोत्ता. सो हांवें ते म्हणलें आंटी आपण ते अशें कोन्न ते रेडियंट ते अशें कोन्न रिलॅक्स जावपा बाम लायता आनीक ते लायन दवरत म्हूण. सेकेंड डे मागीर म्हाका पोत्तू ना ती केन्ना माय आमगे केन्ना म्हाका सांगपा ना की आपल्याक कितें जाता म्हूण वेन इट इज नॉट सिवियर चड सिरियस जाल्यार ती सांगता कितें जिवा बरें दिसना जाल्यार. सो हांवें म्हणलें माय म्हाका म्हणून लागली बाय आपले पांय साव उसोटा जायना आनी साव अशें कोन्न हें जावन आहलोली सारकी ते गेले very tired she was. आणि मागीर हांवें तेका सांगिल्लें आमगे चेडो म्हाका म्हणलें कॅमेरा मार तेगे पांयाचेर कित्याक हांव सदां ते आयमुचेर कॉल कोता एंड देन लायक जेन्ना तेगे पांय चोयलो तो तेगे थिंग ते लंप चोयलें. हांवें मागीर ते चेडवा मातशें तापयलें तुवें सारकी चोयन म्हाका सांगपा न्हू काय म्हूण कित्याक काय म्हळ्यार ते तेगे पयलींसून ते आनी एक पाट तेशें करून इन्फेक्शन जालोलें फर्स्ट फॉर्म जालोली. सो मागीर आमी ते एक आले न्ही डॉक्टरागे वयली. ऑफकोर्स वेन आय सॉ दॅट हांव मातशें पॅनीक जालें because I saw the last time they आता त्याच पायां 3 ऑपरेशन केले ऑलरेडी फॉर द सेम प्रॉब्लेम. मागीर कळ्ळें आनीक हांवें बागे चेडवा फोन केला आनी ताका सांगलें मातशें मागीर घरान डॉक्टरा दाखय. सो आमी एम्बुलन्स बाय अरेंज करून मागीर डॉक्टरागे वयली. डॉक्टरान डे चेकअप बा केलो आनी डॉक्टर म्हणलो पर्स पोतून फॉर्म जाल्यार इन्फेक्शन जालें म्हूण ते आनीक ऑपरेशन करूं पोटो म्हूण. एंड देन आय जस्ट कॅन्सल्ड इट. आनी हांवें निसा सांगिल्लें तूं तेगे सगळीं टेस्ट बा कोर बट आय बिलीव दॅट नथींग इज गोइंग टू हॅपन टू माय तेगे तें आख्खें सगळें
हांव सोकमानीत म्हूण देवान ऑलरेडी ते हील केल्या आनी ते कसलें हें ना म्हूण माथेर बी कांय ना इन्फेक्शन ना ते एक रिपोर्ट बा मेळ्ळो and I cancelled even the report also showed us that she had that infection, but then I cancelled it and I stood on the word of God आणि देवागे बिलीव्स जावन रावलें की देवान ऑलरेडी ते पिकोवन दिल म्हूण सगळेचे. सो दोतोरान आमकां 7-8 डेजान ते पोत्तून हाडूंक लायलोली आनी मोदें तेणें कितें केलें ते टॅबलेट्स दिल्यो. त्यो टॅबलेट्स इतलो हाय डोस मागीर दिलो तेणें आनी हांवें बी पयलीं चॅक करूंक ना ते डोस दिलो तो. सो ते हांवें दुसऱ्या दिसा चोयली सामकी कदलाची सारकी शी वॉज कंप्लिटली सा न्हिदोन तोकली बी मान अशें करून. सो हांव मातशें भिलें आनी हांवें तेका विचारलें की तें म्हणलें वखद घेयलें तेदो सो तेच जाता. सो हांवें म्हणलें ताका म्हाका वखद दाखय आनी वेन आय सॉ द डोस वॉज व्हेरी हाय 500 mg आहले 2 पाटी. सो ती एंटीबायोटिक्सां लागोली. But then I still, of course, but then I started confessing the scriptures on her. And then I started saying my mother is the body of Christ. And then mountains met like wax in the presence of God, and every infirmity, my sister Mairani be scripture dili tu muritraman. And then you know what? Kal te ami potun doctor age oili. Checkup, there is the infection it's decreased आणि तेगे ती पेन गेल्या सो डॉक्टरान तेगे त्यो गुडये वध केल्यो आनी दुसरी भाशी गुडी दिल्यो. ही स्टॉप्ड द एंटीबायोटिक्स आनी माय मुगेली बरी हा काल तेगे पांय दोतोरान आलोयलो सगळें केलें. शी वॉज नॉट इन पेन आनी ती ह्या दिसा शी डजंट कंप्लेन अबाउट पेन. एंड आय बिलीव आतां आमकां नेक्स्ट विका तेगे टेस्ट आहा, बट आय बिलीव and I make an agreement with all of you who are here that my mother's reports are going to be absolutely nil. She's going to be completely healed. The report is going to be good, positive, nothing negative. And I believe and I stand on the word of God that she is completely healed in the name of Jesus. And I want to glorify God for every single thing He's doing in our lives. And आमगे मीठू इबा आमगे मीठूगे पांयाचे हे जातालें, but I give all glory to God. मीठू आतां मातशें अशें करून उबो रावता, मातशें ट्राय कोता, and I believe within coming days she's going to be completely healed in the name of Jesus. I give all glory and honor to God for every single thing He's doing. तो आमगे लायफान कोत्तो आनी सगळ्यां चड हांव देवा आर्ग दिता आनी ग्लोरिफाय कोता कित्याक देव म्हाका ती घोटाय दीत देखून ही सगळी मुजे पड बॅटल्स येताय ती फायट करपा तेगे उतरान आनी तो हे बॅटला मुजे बारा सांगाता एवरी स्टेप चलत देखून. All glory and honor to God and praise to God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आनी कोण ना देवा ग्लोरिफाय करूंक कोणूक आसूं जायो. We are alive. Give thanks to God for our life. Praise God. For our Jesus, families. आमगे Right? pasot. Praise God. Thank you, Oy. Jesus. तेगे उतरा pasot जे उतर तेगे जीवे उतर. Praise God. आचोय तुगे देखू कितली आडकोड येयल्यो लायक कितली येयलें, बट तुवें ते वर्ड ऑफ गॉड ते देवागे उतरांतल्यान ते सगळे ते नाटक केले. ऑल दोस यू Oy. कित्याक देवागी उतर म्हणून धारे तोरसाद म्हळ्यार. Oh, exactly. Praise God. It is penetrating and Yeah. dividing everything. Yeah. So Yeah. God's got word is victory. alive and active. Praise God. Praise Jesus. Thank you, Jesus. सगळी ओगी हाय. आणि कोण हा? Praise God. Thank you, Jesus. Sister Joanina has no lots. Praise God. You don't have? Praise God. Okay, एक दिता आमगे घोवा गेली तेगे न्हू तेका तो भायर वयता तेदोना तेका 3 फ्लायट आसल्यो. सो तेगे सेकंड वन आसलो ते फ्लायटीचे तो चोल तेदोना एवरीथिंग वॉज गुड, बट जेन्ना तो देंवलो तेदोना तेगे एक बॅग तेगेले मिसींग जाले. 2 बॅग कॅरी केलो तेणी. सो तेगे सेकंड बॅग तेका मेळोंक ना आनी ते कनेक्टींग फ्लायट आसलो ते जस्ट 1 hour गॅप आलो म्हूण. सो तेका तें कांय सोदी करूं मेळो ना. ही जस्ट जॉइन द नेक्स्ट वन. ओके, आनी जेन्ना थिंग पावलो डेस्टिनेशना पावलो तेदोना तो बोटीर काम कोत म्हणटरी तेंका व्हरपा येताय.
तांकां रिसीव करपा येताय. सो जेन्ना ताका सांगिल्लें आपल्यागे बॅग मेळ्ळो ना म्हूण आपल्या रावपा पडटा म्हूण तो तेणें सांगिल्लें ताका तूं वच, तुका सद्या पावयता, आपूण हँडल कोत म्हूण ते सगळे फॉर्मेलिटीज बी कितें करपा जाय त्यो. प्रेज गॉड. आनी मागीर तुमगे हॉटेलां पावन तेणें मागीर म्हाका फोन केलो. मागीर तेणें म्हाका सांगलें अशें जाल म्हूण. हांवें म्हणलें आम अग्रीमेंट प्रेयर करया आनी आमी बिलीव केली दॅट एंजल्स आर गॉन अहेड एंड दे हॅव वेर एवर द बॅग इज लायक ती फायंड ती सोदून काडटाय. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन ऑल दी ऑथॉरिटीज हू आर हँडलिंग that bag, lost baggage. Away. So ती हें कोताय म्हूण आनी आमी बिलीव केलें आनी मागीर हजबंड वॉज कंप्लिटली एट रेस्ट. प्रेज गॉड. तेगे बरें की देवागे उतर तेका मेण जाय टायम लागलो टू तेका देवागे उतरां येवपा, बट नाव ही इज दे एंड ही हॅज स्टार्टेड विथ हीज जर्नी. पयलोय आसतालो मागीर कितें जातालें ओन्ली ड्युरींग दॅट टायम तो उतरां रावतालो, मागीर पोतून तो आपल्यागे हितून वयतालो. सो म्हाका जायते हें जातालें तेका तेश कोन चोय न्ही प्रेज गॉड. बट आतां देवान मुगे उतर जे मागणें हांवें तेजे पासत केलोलें ते देवान मुगे आयकिल्लें आनी आतां तो उतरान आहा सोगली कोत्ता आपल्यागे आयकपाचें कोत्ता, वर्ड कन्फेस कोत्ता. सो सोगली तो कोत्ता. सो प्रेज गॉड. सो ही वॉज एट रेस्ट. मागीर जेन्ना बोटीर गेले ते दोना तेका जायत जाण भुरग्यान न्हू एशें कोन्न रॉंग हें दिलें, म्हणजे एशें कोन्न नेगेटीव दिलें की तुगे बेगीन ओय तुगे बेगीन मेळटा. चो हिंग एकलो भुरगो आहा तेगे 4 म्हयने जाले आजून बॅग मेळ्ळो ना, कोणागे 15 दीस जायन गेले आजून खबर केलो ना, एशें कोन्न तेका हें करपा. तेणें म्हाका सांगिल्लें बट म्हणजे तो वरीन सांगोना तेणें म्हाका, बट एशें कोन्न तें म्हणटा. हांवें म्हणलें आमचे बारबर जेजू आहा, जीजस इज विथ अस आनी तुय तेंका सांग म्हूण तेंगलें बॅग मेळटलें आपल्यागे मेळटा एशें कोन्न तुगलेंय मेळटो म्हूण. प्रेज गॉड. आनी मागीर सो आमकां एक इमेल येयली, कॉरेस्पॉन्डन्स मेल येयली की तो तेगे रेफरन्स नंबर दिताय न्हू त्या बॅगाचो आनी एक लिंक शेअर केलोलें तेजेर तुमी स्टेटस चॅक करपा म्हूण 5 दिसां मदें तो अपडेट जातो म्हूण. बट 5 दीस जाले, 6 दीस जाले, कांय अपडेट ना तेजेर ते लिंकाचेर. मागीर म्हाका तेणें गोवान एक एड्रेस दिवपा लायलो तेंकां ऑथॉरिटीजां. सो त्या एड्रेसाचेर एक मनशागे नांव आहलोलें आनी तेगे ईमेल आनी मोबायल नंबर आहलोलो. हांवें मुगे घोवा सांगनासतना हांवें तेका ईमेल केली तेगे ईमेलाचेर. सो हांवें ईमेल केली आनी तेका सांगिल्लें माय बॅग देर इज नो अपडेट ऑन माय बॅग, इफ यू कूड जस्ट प्लीज लायक चोय आनी मागीर म्हाका मातशें हें कोर म्हूण. मागीर तेणें रातीको गायली आनी सकाळ म्हळ्यार तेगे मेसेज येयली, ईमेल केली तेणें से देर इज गूड न्यूज फॉर यू, युअर बॅग इज फावंड एंड इट इज ऑलरेडी इन ट्रांझीट. सो जेन्ना तेगे ती बोट मेन पोर्टाचेर येतली तेदो तेका तें बॅग मेळटो म्हूण. कित्याक ते ट्रॅव्हल कोताय न्हू क्रूज हे आसत न्हू तेंगेलें. सो 5-6 दिसांचो. सो जेन्ना तो पोतून ते हेजेर येतलो पोर्टाचेर तेदो तेगे ते बॅग तेका दितो म्हूण. सो हांव जेजू आर्गां दिता की when he is with us we do not have to worry, we do not have to fear. Praise be to God. आनी तेगे न्हू सोगले हावपा बी ते बॅगां आहलोले. सो बट देव कितू बरो, कित्याक तेका बोटीचेर सदां तो कंप्लेन करतालो जेवण बरें आसना, बट हे बोटीचेर जेवण बी बरें आहा. आनी तेजे बारो हेरूय भुरगीं आहाय जे पयलीं तेजे बारो काम केलोलें. सो तेयी तेका म्हणजे आपल्यागे कितें शेअर बी कोताय. सो प्रेज बी टू गॉड. सो जेजू आर्गां, जेजू आर्गां, जेजू मोहिमा, जेजू दिनवास. प्रेज गॉड. माझी लायसन्साचें म्हाका तुवें बॅग सांडलो तेसो म्हाका देवान उगडास केलो. तुगे लायसन्स म्हाका रिन्यू करपा जाला आफ्टर 5 years आनी ते 16th of this month ते डेट लास्ट आहलेली. सॅटर्डे इज द डे फॉर हांव घरा आसता. सो हांवें म्हणलें आतां कितें करतलें, सोदूंक गेल्यार सगळी कडेन सोदलें कशें मेळना. सारको म्हाका उगडास येयलो. लूक 8:17 सांडलो वस्तू मेळपाचो स्क्रिप्चर. तो 3-4 पाटी म्हणीत रावलें आनी थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस म्हणीत रावलें आनी 10 मिनटां भितर म्हाका मुगे लायसन्स काबार्डान मेळ्ळें. ऑल ग्लोरी टू गॉड. All glory to God. Praise God. Thank you, Jesus. Luke 8:17 scripture. कितें सांडलो वस्त आहा ती मेळपा. Bring to light all that is hidden. Praise God. Praise God. Praise Jesus. कितू पॅनिक जाताली न्हू. आतां we believe that once that God is spoken, it has come God to is working with us. Jesus is working with us. Isaiah 55:10-11. Praise God. हय अशें तोंडांतलें भायर सरता तें उतर. जेजू आर्गां. थँक यू जीसस. ओके. आनी कोण हा? प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. म्हाका एक सांगपाक जाय सिस्टर. ना सांग सिस्टर. हांव पपाचें आनी बोळी फ्रेंडागे भावानो तो मेडिकलाक गेलो मुस्ता बरो ना जालें म्हूण. मागीर तेका मातशें डावट कितें गायलो खंय डॉक्टरान तेका कॅन्सरा बी कितें जावपा शकता अशें म्हूण. मागीर ते म्हणपा लागले आपणागे भावा लागून मातशें माग गो आनी कितें. हांवें म्हणलें तुगे भावागे नंबर दी म्हाका अशें म्हण.
मागीर तेणें दिलो हांवें कारण सिस्टर मारिया सांगिल्लें अशें खबर कॅन्डिडेट बाबा अशें जालां तूं हांव तुका नंबर धाड म्हूण तेगेलो मग सिस्टर मारियान तेका वर्ड ऑफ गॉड दिलो आनी तेका सांगिल्लें नुस्तें म्हणजे तेणें रिस्पॉन्स करूं ना सॉरी आपणा टायम ना पूण मागीर कोत कितें म्हूण सांगिल्लें सिस्टरी मागीर सिस्टरीन तेका स्क्रिप्चर धाडले डायरेक्ट मागीर स्क्रिप्चर धाडले आनी मागीर मागीर तेका कितू ती म्हयन्यान टेस्ट करूंक लायली नुस्तें तेणें कन्फेस केलो मागीर आतां पयर म्हाका तेणें काल फोन केला म्हाका म्हणपा लागलें म्हाका पेट सिंपल आपणागे बागे म्हणपा लागलें तिनूय रिपोर्ट म्हणपा लागलें नॉर्मल येयल्या आनी सिस्टर मारिया मातशें सांगा म्हणपा लागलें आपणागे बागे रिपोर्ट बरो येयल्याय मान तेका लागून देवा आर्गां जेसू आर्गां दिता थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस जेजू कारका प्रेज इथे गॉड तेगे- थँक यू जीसस देवा जेसू तेका सांगिल्लें कारका. हांवें तेका सांगिल्लें तूं सांग म्हूण तेका अमकें अशें म्हणून तेगे मेडिसीन बी घेता दोना जेजू तूं हांव तुगे रोगोत पिता आनी तुजी मात मास तूं खाता मुजी आनी दोची रगत येता पियेता आपणागे तें कांयच ना मापो सारको नॉर्मल आहा आनी कितें आपणागे रिपोर्ट बी सॉर्ट तेन्नाय करूं लायलोलें तेका टेस्ट मागीर पोतून आनी तितून 6 म्हयन्यान कितें हांवें करूं लायलें ते 5-6 म्हयन्यान मागीर आतां आख्खें नॉर्मल येयलें तेगेलें सगलें जेजू आर्गां जेजू आर्गा प्रेज गॉड थँक यू जीसस तो एकूच स्क्रिप्चर Praise सिस्टर Jesus. आणि हा स्क्रिप्चर सिस्टर म्हाका खबर ना सिस्टर मारियान तेका थंय ओके नो प्रॉब्लेम खंयचो स्क्रिप्चर तो मुगे कहा ताकतीशी. जॉन John 6:56 John सिस्टर जॉन 6:56 जॉन 6:56 हय तो एकू 56 जाण एकू उगडा हे हांव तेका सांगलो तो म्हणजे मास खाता आनी मातशें रगत पियेता आनी ताचे सांगाताची येता टमाटो 6:56 तो 6:56. हय 6 Yeah, John. हय जॉन सांग नेटी Yeah. सिस्टर जॉनिनागे आयकोन म्हाका मुगे उगडास येयलो होली स्पिरिटान उगडास केलो थोडे दीस फाटी न्हू आमगे न्हू पेंटिंग केल्लें सो पेंटिंग कोताय म्हण आम सगळें ते व्हॅल्युएबल्स कितें आहाय ते न्हू दुसऱ्या रुमा व्हरून दिल्ले सगळें घोडेलां आनी लॅपटॉप एंड ऑल दॅट आनी न्हू मागीर कितें जालें हांवें लॅपटॉप नुस्ता हूंय दवरलें आनी म्हाका तें थोडे दिसान हांव सोदपा लागलें म्हाका मेळो ना सो आतां हांव मातशें हें जालें कितें जालें काय तेंबी वयलें काय तें काम कोताय तेंबी एंड मागीर न्हू हांव म्हणजे चिंतीत हूंय दवरलें एंड मागीर हांवें तें न्हू लूक 8:17 तेंच यूज केलें स्क्रिप्चर हय आनी होली स्पिरिटान सांगिल्लें मातशें म्हाका दाखोय दी हूंय आहा तें कित्याक तूं म्हाका केन्ना लोचे घालपाना ना म्हण केन्ना डिसअपॉयंट करपाना सो 2-3 दीस जाले मेळना मागीर न्हू हांवें पोत्तून हें केलें आनी नेक्स्ट डे न्हू म्हाका उगडास येयलो की हांवें मुगे चेड्यागे काबडां दवरलो म्हण सो मागीर तें मेळ्ळें म्हाका आनी लायक आय थँक एंड ग्लोरिफाय माय गॉड लायक एनीथींग आम कितें सांडलें न्हू रोखडें तो आमकां दाखोवन दिता तें लूक 8:17 स्क्रिप्चर कन्फेस केलें म्हणटरी सो आय जस्ट गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस लावयागे काय ना गो जेजू कारका आयज क्लासियाक वायट आहा माजरा बी काय ना Praise God. आज तुमगे ऐकिया सिस्टर Yes, praise Jesus. It's Next very time. nice to hear the testimonies actually. It builds up our faith more and more. Sister Maria, I think I forgot ya fire korit ha. Australia. I starting ele. Oi, I just start fire Australia. Oi, so Papa. Praise Jesus. टीचिंग स्टार्ट करूया नो प्रेज गॉड Yeah. Okay. वॉइस सिस्टर फातिमा Yeah, fine. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen. Holy Spirit, amen. Thank you, Jesus. But Father, I thank you for giving me yet another opportunity, Lord, to share your word. Lord, it will be you will be speaking through me, Lord Jesus. With your Holy Spirit, speak to me and let everyone gathered here receive your word and practice it in their daily lives, Lord. Help us, Lord, to be
witnesses for your kingdom and practice the word in our lives also, Lord. Lord, thank you for every single blessing upon our lives. Thank you for this pulpit, Lord, where we can share your word, Lord Jesus, and practice the word upon our lives, in our lives also, Lord. Lord, let us be your witnesses and bring many people to your kingdom, Almighty Father. Touch each one gathered here, Lord, with your word and transform our lives, Lord, for good. In Jesus' mighty name, we pray and ask. Amen. Amen. Okay. Praise Jesus. I will share the word like in famine. Jenna famine, famine mudali bukam, no? Yeah, I think so. Bukam. No, the earthquake, sister. Bhukamp is earthquake, no? भूकंप म्हणल्यार earthquake, famine म्हणल्यार वादळ मोड. No, not Vador Mor. Vador Mor is storm. आणि किती Famine order मानते is a yes. time where you have no food. जेवण ना जोसेफा टाइमा झालो ते Dukollachea. Famine. Okay. Okay, so fine. I want to say sowing in the time of famine. How we have to be in the time of famine. Like ami kitkon ami famine tukor etedona. How we have to sow. How we have to be. You know, in our hearts, how we have to behave in the time of famine. Because ami kitko ta ijen amche odrush teta tedona ami kitkon am kitte situation ami kitkon rabazae. And how we have to react and act on it. So let's speak about that today. So aaj ami will go to Genesis chapter 26. I will talk about Isaac, Abraham's son. You know, all of you know about Abraham, right? Abraham had a yes. son, which God Yes. has blessed him with. So I want to speak about Isaac. And how शेअर कोता 26 now Genesis. सिस्टर म्हाका 2 minutes दिता आणि एक लॅपटॉपाचेर ट्राय करता कित्याक Ah, ह्या okay. लॅपटॉपाचेर ना Yeah, no problem. Yeah. ओके So by the time I can read, no? बरें English हय, in Vachi. ओय English in सिस्टर कित्याक Vachicha, मातसो no? टाइम लागतलो Can I speak English in Vachiche? No problem. ना कोंकणी वाचिता हा सांग Kokanini. Genesis Mugo 26. So it's a stop. Okay. Utpoti Avesor Sovis. Isaac Gerar Gawant. Adi Abramacha kallar Dukol Podlolo Toso Dukol Atan Desan Podlo. आणि आयझक जेरारान फेलिस्तेवकारांच्या अभिमेलेक राजा कोडेन गेलो. तेन्ना सोर्वेस्पोरान ताका दिश्टी पडून सांगले, तूं इजिप्तान वचो नाका. हांव तुका सांगतलो त्या देशांत तूं राव. ह्या देशांत तूं राव आनी हांव तुजे बरोबर आसतलो. आणि तुजेर आशीर्वाद घालतलो. हो सगळो देश हांव तुका आणि तुजे संस्थेक दितलो. आणि तुझ्या बापायक अब्रामाक एक मिनिट सॉरी यहाँ तो मोबाईल आवाज येत नाही. त्या देशांत तूं राव आणि हांव तुजे बरोबर आसतलो आणि तुजेर आशीर्वाद घालतलो. हो सगळो देश हांव तुका आणि तुजे संस्थेक दितलो. आणि तुझ्या बापायक अब्राहमाक हांवें सोपूत दिला तो हांव पाळटलो. हांव मोलबांतल्या नोखेत्रां इतली तुजी संसद वाडयतलो. हे सगळे देश तुजे संस्थेक दितलो. आणि पृथ्वे वयली सगळी राष्ट्रां तुजे संस्थी वरवीं आशीर्वाद जोडटली. कित्याक
अब्राहमान म्हज्या उतराक मान दिलो, म्हजे सांगणे आयकले, म्हजे उपदेश, म्हजे नेम आनी म्हजे कायदे पाळले. तेन्ना आयजाक जेरेरांत वस्ती करून रावलो. ओके, सो आमी आतां फॅमिन म्हणो कितें जाणाय न्हू, दुकोळ. ओके, सो अब्रामागेलो चेडो कितें कोता आयजाकू, तो जेरारा वयता. जेरार म्हणलो एक गांव आसता. ओके, इन फिलिस्तान जेरार म्हणलो तो जेरारा आसता. आनी तो थिंगा अभिमालेक मोठे राजा कडेन थिंग वयता. तेन्ना तेका आतां तेदोन दुकोळ पडलो आसता. तो कितें जाता, ते देसान दुकोळ पडलो म्हणटोरी ऑब्वियसली आमी आतां दुकोळ आहा जाल्यार आमी कितें कोताय, आमगे लायफा आतां दुकोळ येयलो जाल्यार आमी कितें कोतोली, आमी पॅनीक जाताय न्हू, रायट ऑर रॉंग? वी पॅनीक. येस. आमी चिंताय आवय आमी कितें कोतोली. आनी आतां म्हणटोली आवय आतां आमी एक एक पाट कितें कोताय, लोकांगे खबरोय आयकोन आमी भिताय. आवय तेणें सांगी म्हणटा, आवय तूं जाणा आतां सगल्याक दुकोळ पडलो आसा, आमी कितें करपाचें. आमी मागीर कितें कोताय, आवय तें सांगता म्हाका नेटी थिंग दुकोळ पडलो आतां संवसारान बरें पडना अशें जावपा. सो वी गेट दॅट फियर इन आवर हार्ट, रायट? आमचे तो भिरांत येता, आमी कितें कोतोली, लोकांगे काम वयताय. सी इट हॅपन्स आमगे हिंग देखून आतां कथा देखून अशें कितें प्रॉब्लेम आतां जाय तशें करून मुठाय लोक येयना जाणा, आवय काम नाय, लोकांक कितू काम वयताय. यू नो ते आयकिल म्हणटोरी कितें जाता, भिरांत येता. काळजाची आवय आमगेलें वयतो काय, आमगेली कंपनी बंद जातो काय, अशें करून भिरांत येता. सो तेशें करून जेन्ना आयजकान तें आयकिलें, सो तेणेय बी गोडे चिंतिलें आपूण हिंगाचो भायर सोन वयतो म्हूण. कित्याक जाय लोकांगेल्या लायफाक फॅमिन आसता. देर इज नॉट ओन्ली फॅमिन ऑफ फूड, केन्ना पयशे फिनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसताय एंड डिफरंट टायप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स. एम आय रायट? आमगे लायफान एकू भाशी प्रॉब्लेम आसना, तोरेची प्रॉब्लेम आसताय. कोणा फिनान्शियल प्रॉब्लेम आसताय, कोणा सुसेग आसना, कोणा जेवण आसना, कोणा रोप आसना, कोणा बाड्यांक शेल्टरा, दे डोंट हॅव अ रूफ ऑन देयर दिस थिंग. सो जायत जाणांक डिफरंट टायप्स ऑफ फॅमिन्स वी फेस. आनी वेन दीस फॅमिन्स कम, जेन्ना कितें म्हणटाय गो तें दुकोळ येता आमचेर आनी आमगे प्रॉब्लेम आमचेर येताय, तेन्ना आमी भिताय. यू नो, वी गेट स्कॅर्ड. आमी स्वता आवय आमी कितें कोतोली, वी डोंट नो वेर टू गो. सो तेशें कोन्न तेका तोय बी कितें जाता, कितें गायला आप. ओके, सो आयजकूय कितची दिता. आतां आपूण हे देसार आनी आपूण आतां हिंगसोन गेल्यार बरो. आतां आपल्यागे तेकाय बी भिरांत स्वता, कित्याक आतां हिंग दुकोळ येयला आनी तो कितको रावतलो जेरेडांत. पूण ते दोना तेका सर्वेस्पोर दिसपट. तेका ते सर्वेस्पोरान तेका दिश्टी पडून सांगिलें, देव तेका सांगता तूं इजिप्तान वचनाक म्हूण. तो आतां थिंगाचो भायर सोरो सोदिता दुसरी गांवां वचपाक. आतां आमी कितें कोताय, आमकां बरें आतां म्हणटा गोंय आहाय आतां आमी, वी आर ऑल इन गोवा. ओके, आनी आमी कितें कोताय, वेन समथींग इज नॉट वर्किंग फॉर अस इन गोवा, आमी भायर वचपाक ट्राय कोताय फॉर अ बेटर लिव्हिंग. एम आय रायट? आमी कितें कोताय, दुसरी गांवां वचून सोदताय आमकां बरें कितें काम कोन्न आमगे फॅमिली आमी चोवपा जाय देखून फॉर मनी सेक आमी आमगेले फॅमिली सपोर्ट करपा जाय देखून आमी दुसरे कडेन वचोंक सोदताय. सो वॉट हॅपन्स, तोय बी तो कितें दिता, आपूण बी इजिप्टान वयतलो. पूण देव तेका कितें सांगता, तूं इजिप्टान वचनाका, हांव तुका सांगता त्या देसांनी तूं राव म्हूण सांगता. देव तेका सांगता तूं हिंगा राव, ह्या देसान राव, आनी म्हणटा हांव तुजे बाराबोर आसतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तो देव तेका कितें सांगता, तूं इजिप्टान वचनाका, तूं हिंगा जेरारा राव आनी आपूण म्हणटा तुजे बाराबोर आसतलो. आमी यू नो दीस हॅपन्स विथ अस ऑल्सो. आमी प्रॉब्लेम आसताय, पूण देव आमचे बाराबोर सगळे उगत आसता. बट आमी वी फॉरगेट टू एक्नॉलेज हिम. एम आय रायट? वी डोंट एक्नॉलेज. आमी कितें कोताय, आमकां दिसता आमगे बॉलाचेर आमी सगळें काम कोताय, आमगे बॉलाचेर आमकां पयशे येताय, आमगे शक्तीन आमी काम कोताय, आमगे विजडमान. नो, इट इज ऑल बाय गॉड. विथ एवरी स्टेप देव आमचे बाराबोर आसता. सगळे स्टेप्साचेर आमकां दिसता आमी एक पाट आमकां दिसता आमी स्वार्थी जाताय, आमी इसरोताय की देव आमचे बाराबोर आसपूण. पूण देव आमचे बारा आसता. जेसो तो इजाका सांगता, आपूण तुजे बाराबोर आसतलो, तुजे आपूण तो तेका तूं हिंगाच राव आनी आपूण तुजे आशिर्वाद घालतलो.
हो सगलो देश जेजूस देव सांगत तेका हांव तुका आनी तुगे सोस्तीक दितलो आनी तुगे बापायक तेगे बापायक तो देवान पयले सांगलो आसता देर इज अ कव्हनंट which God made with Abraham. So देवान तेका सांगलो आसता की आपण तुगे सगळे सोस्तीक दितलो आनी तुगे बापायक आपण सोपूत दिल म्हणटा की तो हांव पाळटो म्हूण. So God is keeping that covenant. Till date we have that covenant of Abraham. Am I right? Because God is with us. कित्याक तो covenant आम सदां देवा अग्रास कोताय की आमगे तो covenant आहा म्हण देवा बराबर आनी देव every moment आसता. You know, see, our life, amgele life, every step a testimony. My life, I will tell you all, it is the biggest testimony for me. You know, at work, muge kama ata tege Isaac ka gele sangot adara mugli gati chi testimony dita. Aaj muge ofsan ki jalte se. I kal muge orders kelole. Quotations we gave me. I did the comparisons orders, and I did it. I did the orders. GM ko dalyo. GM ko dalya. GM kit kelte se. Muge supplier low ahlo to baro tege tektene order di diuna. Then kit kele आपल्यागे मनशा ऑर्डर दिली. You know, म्हणजे आपल्या जायते मनशान आणि एक चेडा आहा रोमेनियन तेका तेणे आपल्याक आता तेंगे मत क्लॅश जाता आमगे जीएम आहा तो आपल्यागे मनशा दिवपाचो दिता तो आपल्यागे मनशा दिवपाचो दिता. सो हे दुसरी सप्लायर आहाय तेंक म्हळ्यार तुम भायर माताय. सो यू नो इट इन डीप इनसाइड माय हार्ट आय वॉज हर्ट. वाय आय वॉज हर्ट? हांव कोटेशन्स घेता हांव सगळे मुगे काम करता बट इट इज नॉट रेकग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द authorities, the high authorities, which hurts you, you know, because you put your efforts in that. So, but Magir, I came to an understanding. I said, Lord, if it is for your glory, let it be. I will go through this thing, what do you call that? Because you feel disrespectful, you know, to get this respect sounds so called with I took dignity na they often to get respect to na. So you are like standard is reduced down. But then I said to God, let it. I cried. I'll really be frank. I was hurt. And then I said, Lord, why is it always these people are triumphing in their lives? Te kitya soda wrong kota stona, te kitya oir sotai. And ami right kon to get birate nam raon. Why do we suffer? And then, you know, I said, Lord, if it is for your glory, I just accept this, all this things what are coming my way, where I am belittled. Mak saas kol gata hai. Muge respect mak naega. Mak tiso ta ek party ek office boy deko respect asa pun mak na. But then, you know, I just thank God and I said, Lord, atuk arg dita hai kama lagon. At least te kama dekho. I can take care of my family. And I can realize that Dev tingai dekun maka strength dit munte suffers means to stand against that, you know. Ek party na zala tu weak pota munis. Weak point to kesle decision घेवपाक शकता. So make kamu na ka hoitolem. We can take such decisions also. But you know, God is with us. The way how he promised Isaac and kitko saine, upon tujbara astolo, and to kato soput dita, kito upon to get pike pon upon soput dilolo, to upon paltomon. देव सांगता मोडमा तू लोकेत ना इतली तुझी सोसोत वाडयतलो ते तो एब्राहिमा सांगता हे सगळे देश तुगे सोस्तीक दितलो आणि पृथ्वी वयली सगळी राष्ट्रां तुझी सोस्ती वरवीं आशीर्वाद जोडटली. सो वो प्रॉमिस देव एब्राहिमा दिता आनी हे सगळे देश तो सांगता तुका तुका म्हणजे हे तुगे सोस्ती वरवीं आशीर्वाद जोडटली म्हूण. कित्याक एब्राहिमान tegele utrak man dilo devan kit kelo and Abraham was like a friend to God because he was the one who was righteous in the eyes of God, right? Because Abraham stood in faith every time. Abraham's faith is always a big example for us, you know. Kita Abraham devan 75 years asto promised dilolo. He waited so long. Am zale itu also raulo zale am rota alni au itu te pam kitmu rauto ni. But he was standing in faith because he said the one who has promised is also able to do it. So he was on that word. He stood on the word of God. Am zalo zale alta aloli. Am tisot kite atbay mali ata uda pado jay. But na Dev ek party amka te situation ache slowly genoita so that every step we learn. Every step are ami shiktai.
पूण आम सजमोना एक एक पाटी आम सजमिकाय मेळना ते स्टेप्स आम शिकताय म्हण आमकां कितें दिसता आमगे दुखांको आम लबडोन आसताय and we forget, but God is always faithful. So now let's see what he is doing now let's see what he is doing. मागी जेजू मोजे सांगणे आयकले मोजे उपदेश मोजे नेम आणि मोजे कायदे पाळले कोणी अब्राहमान देवा गेले सगळे नेम आणि ते देवा गेले कायदे पाळले तेन्ना आयजक कित कोता जेरारान गोस्ती करून रावता तो जेरारान रावता तो भायर सोरना पयलीं तो चिंतिता आपण सोडयतलो हें आतां बाबा कितें फॅमिन आहा सो आय विल लीव बट देन देवागे उतर ते येता आनी तो कित कोता आयजक थिंगा रावता पयलीं तो चिंतिता भायर सरतलो पण धांवतलो म्हण मागीर तो म्हणटा ना ना things will be better here because God tells him to stay back. Okay. Even जायत जाण लोक एश कोता जायत जाण लोक कित कोताय हिंग काम वरना मोटोरी दुसरी कोडेन वयताय थिंकिंग it will be better. But you know sometimes what happens कित जाता एक पावटी आमी दुसरी कोडेन वयताय पूण थिंगा आमकां तेजावन दोबराद ट्रबल मेळटा कित्याक आमी आम सारके आमगे हें कोनाय आनी आम देवा कोडे इचान कितें कोनाय especially we Christians, you know, we don't do that. दुसरी धर्मान लोक कित कोता पयलीं आपल्यागे देवाको मागताय आम मागनाय आमगे देवाको आमगे देव जीव देव आमकां देवान कितू प्रॉमिसेस दिल्याय देव आमगे देवागे उतर आहा ते उतराचे सोन आमच्यान एक प्रॉमिस घेवन आमच्यान ते देव आमकां कितको उलयता ते आमच्यान करून जाता आमकां होली स्पिरीट दिला बट वी हॅव नो टायम फॉर दॅट वी फॉल्ट आमकां टायम इतूलो आमी इतुली बिजी आसता एक पाटी इवन मी हांव एक पाटी म्हाका टायमू मेळना घराको कामासून येता रांद हें कोर तें कोर there's no time for the word and then मागीर राती कोण न्हिदों वयता दोना मातशे स्क्रिप्चर थोडे अश्यो वाचिल्यो थोडे प्रॉमिसेस म्हळ्यो and then you know like you feel so bad की जायचो रोजार म्हाका सांगता आनी म्हाका जेन्ना म्हाका टायम चोड देवा दिवपा मेळना आय गेट फ्रस्ट्रेटेड म्हाका राग येता मुगे घराक म्हाका कांय करूं मेळना म्हण रोजार करूं मेळना I just think like you know I have not given enough time for God but the thing is एक विनोद देखून देवा काळजां सोन तो उलमालो आणि we thank him saying God thank you for this day thank you for every single blessing for the food we ate today for the time we had with our family members you have kept us alive we are still breathing nobody is dead in our family all our life when we thank God for these things he's so happy because we acknowledge and we thank him for what he's doing in our lives and he deserves that म्हाका सोता आमी हें सोदां करूं जाय सोदां आमी तेका अर्घ दिवपा जाय आमगे फॅमिली पासत आमगे भुरग्यां पासत for whatever we are doing in our lives आमगे जॉब्स आमगे जेवण ओदां जेवण आसना ओदोत जाण भायर कितू आतां चोयल तुमी हिंगा एक कोडीन अर्थक्वेक जाला मोरोक्को कितू लोक मेला का आज लिबिया फ्लड येयला ऑलमोस्ट 10,000 लोक मेल म्हणटाय इमॅजिन वी आर सेफ आमकां देवान राखून दवरलें आमकां हुंवार ना म्हण लँडस्लायड्स ना नथींग वी हॅव टू बी ग्रेटफूल फॉर दॅट आमी देवा सोदां अर्घ दिवपा जाय सगळे कामाक एंड सो आयजक स्टेज इन जेरार आयजक कित कोता देवागे उतर आयकोता आनी तो जेराराक रावता आनी मागीर आय विल पुट ऑफ द व्हिडिओ तो जेरारा रावता आनी देव तेका सांगता की तूं थिंगा राव आनी सगळें सारकें जातो म्हण सो तो कित कोता आतां आपल्यागे देवागे उतराचेर रावन तो म्हणटा आपूण इजिप्त वचपाना आनी तो ते देवागे उतर घेवन देंवचा तें मोतींग घात आसतलो चल तूं वच बट तो देवागेलो कमांड आयकोन आपणागे ते सिट्युएशन सगळें चोयन तो देवाचे विश्वासान तो म्हणटा आपूण हिंगा रावतलो आनी दुसरी गोडे आपूण गेले आपूण प्रॉब्लमाक गोरी पडत सो देवागे उतरा पाळ दिन आयजाक थिंगा रावता सो 26:3 चोय आमकां सांगता की ह्या देसान तूं राव आनी हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो तरी तो हें देवागे उतर आयकोन तो थिंगा रावता आनी तो जाणा की देवागेल्ले प्लॅन तेका सोदां कितें दितोलें विक्ट्री म्हणलें जोयत मेळटोलें तेका कित्याक जेन्ना आमी देवागेले उतराक ओबे कोताय when we
or obey. When we listen to the word of God and we stay in obedience to the Lord, तो आमकां आमचे बराबर रावता आनी आम धांवनाय तेजे बारा तेगे आयकनासतना दुसरी कोडेन धांवली आनी देवागे उतर आयकनासतना we don't obey his word, then we can do nothing. आमगेलें stagnant उरतलें, situations remain stagnant. So what? Which आमी सिच्युएशना कडचें धांवपा जायना. We have to apply God's word to our life, to what kesle odrush आमचे येयला, keslo तो कित म्हणटा दुकोल येयला आमगे लायफा, ते दुकोळा कडे आमी देवाले प्रॉमिसेस ज्यो देवान आमकां दिल्याय त्यो प्रॉमिसेस घेवन आमी त्यो देवागे उतर एप्लाय करूं जाय आमगे त्या सिच्युएशनाक. बिकॉज there is not a single situation where we cannot apply God's word. देवागे उतर सगळे सिच्युएशन आहा. Am I right? सगळे सिच्युएशन आम पड फेस कोताय न्हू, थिंग आमच्यान तेंगेन फॉर हिलिंग आम म्हणटा देवाच्या गायांनी जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली. Then for strength we say we can do all things to Christ to strengthen in Philippians 4:13. So all the scriptures are there. For like when we are running out of finances, we take Philippians 4:19. Our God is supplying all our needs according to his riches in glory in Christ Jesus. So everything has a promise of God for us. The word of God we have, right? So Ami, every word gain देवागेले ते सिच्युएशन आपणायल्यार आमकां सगळे मेटा. And everything, when we apply the word of God, everything's turn around. कित्याक देवागेले promises केदना fail जायना. God's promises and his love never fails, because God's word is true. So आता आम कित करपाचें, जेन्ना आमचेर दुकोळ येता, let's go to verse number 12. उपरांत इसाकान त्या देशांत वोपलें आनी ताका त्याच वर्साक 100 पोट पीक मेळ्ळी आनी सर्वेस्परान ताका आशीर्वाद दिलो. तो गिरेस्त जावंक लागलो आनी ताची उदोगत जायत रावली आनी शेकी तो व्हड श्रीमंत जालो. तो मेंढरां बोकड्यांच्या आनी गोरवांच्या हिंडांचो आनी जायत्या चाकर चाकोरणीचो धोनी जालो. तेन्ना फिलिस्तेवकारांक ताची नोसाय जाली. सो इंकीत जालें, इसाक थिंग जेरारा रावलो आनी तेन कित केलें, चोय आमी आतां आमगे आतां गोंय म्हणटा उदो ना आनी शेतां साम मेलें, शेतां तें जमीन सारकी कित म्हणटाय गो ती ड्राय जाल्या. ओके, एक डेजर्ट एश जाला जाल्यार आम थिंग कितें करूं रेडी जातोली ना, आम करपा नाय. तुमी आवाज देखूय ना मुगो ना करपा नाय कित्याक चड कास्तीक पडो न्हू सिस्टर तें पोत्तून हें करपाक. एक्झॅक्टली. इंग चोय कित जातें, इंग आयजाक कित कोता, ऑल्दो तें फॅमीन आहा, देवागे उतर घेवन तो कित कोता. आनी कोणू देखो फार्मर देखो जाल्यार तो कित म्हणटलो, उदो ना, जमीन सगळी फोंडो, कांय वालोर ना, सगळी जमीन ही बेस्ती डेजर्टा भाशेन सगळें हें जालो आहा. आपण थिंग आपल्यागे बी गायलें, आपल्यागे बी सगळें पेडे जातोलें आनी तो ती वेस्ट करूं सोदपा ना, रायट. तो म्हणटलो हें कांय आपल्या पीक कांय मेळपा ना. पूण what Isaiah 55:9 कित म्हणटा, our God's ways are higher than men's ways. His thoughts are way other than our thoughts. Am I right? Isaiah 55:8 and 9 also, yeah. Isaiah's proverb. It's a Psalms Zatri, Stotra mi Zatri. or मेळटे 55:9 चोय मिंगोते चोय तो ना 8 वाचू 8 and 9. 8 होय.
तोर मोजी चितना तुमची चितना न्हय आनी मोज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय उलोयता तो सोर्वेस्पोर. जितले मोळो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्योय मोज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस उंच आनी मोजी चितना तुमच्या चितना वोन व्हरती. आमेन. सो देव हिंग कितें सांगत तो जेजूस देव सांगता हिंगा आमकां की तेगे चितना आमगे चितना भाशेन न्हू. आमी कितें चिंताय आज आनी हाल्यांचें चिंताय पूण देव न्हू जायत फुडें दिता. You know, हेजे म्हाका मुगे एक टेस्टिमनी उगडास येयलो. You know what? जुलाया एंडिंगाक हांवें मुगेल्या चेड्याक कतर हाडलो. 22nd तेका हांवें कतर हाडलो मुगे धाकले चेड्याक. कित्याक म्हाका मातशें हांव हिंग एकलें पडटो म्हूण तेका हांवें बाबा तूं हिंग यो म्हळें. बट तो येयलो की ना आमगे मिठू बरना जालें. मिठू घेवन धांवताय म्हळ्यार 2-3 दिसांनी हांव बरना जालें आनी म्हाका हॉस्पिटलान एडमीट केलें. मुगे चेड तोर हिंग येयनाहलो जाल्यार म्हाका हिंगा कोणाचो आदार आसनाहलो. आय हॅड नोबडी टू कम टू द हॉस्पिटल. म्हाका कितें घेवन येवपा ना मुगे रोप घेवन येवपा कितें हांव घेवन आहलो तेंच घेवन रावों पडटालें म्हाका हॉस्पिटलान. पूण हांव पयर मुगे बाबा तेंच सांगतालें हांव तूं तोर येयचोय म्हणलें. देव म्हणलें कितकोन फुडें चिंतीत तो. हांवें जाल्यार हें चिंतूंक ना की मुगे चेड येतलो आनी हांव बरें ना जातलें हॉस्पिटलान आसतलें. पूण चोय देवाक खबर आहलोली की हांव बरें ना जातलें म्हाका हिंगा आदार जाय पडटलो. एंड you know my son was here then muge rope can't mak kona kore din datalo. So see this is what God says, you know, ami falyachen chintay but God knew ki eshes जावपा फातिमा बरना जातोली आता हॉस्पिटला आसतोली फातिमा कोणाचो आदार जाय जातलो. सो देवान कित केलें 2-3 दीस पयलें कित केलें मुगे चेड्या हाडलो. Praise be to God. This is our God. So imagine आमगे देव कितू व्हडतो तो चोय तो आयज आनी फाल्यां चिंतना तो बरो मुखार चिंतिता. आम हाल्याचें चिंताय आज कितें जेयतली हाल कितें जेयतली तें चिंतून रोटाय. पूण आमगेलो देव सगळे पयलींच फाटल्यान फुडकीच जावपा तें चिंतून आम केदना स्ट्रॉंग कोता. एम आय रायट? सो इमॅजिन हाव ग्रेट इज आवर गॉड. आनी देव सांगता तुमगे आपल्यागे वाटो तुमचे वाटो न्हय. तेगे वाटो व्हेरी डिफरंट. His ways of thinking is different. तेगे चिंतनाय बी सगळी आमच्या वांगडा व्हडती. आमगे चिंतना भाशेन न्हू. आमी आयच्या आनी हाल्यांची चिंताय पूण आमगेलो देव वे फॉरवर्ड आमगे चिंतिता. आमी एशें कोन्न केलें तो आमकां एवरी मुवमेंट स्ट्रॉंग कोता. ही सगळी आमचेर पड ओकान येताय वादोळ येता मोळ येता आमगे लायफांक. ती जितू मोळ आनी वादोळ आमगे लायफां येता तितू देव आमकां स्ट्रॉंग कोता. आमकां दिसता की ते आमकां आवय मुको जायना बट यू नो वॉट देव आमकां ईच एंड एवरी टायम आपल्यागेलें स्ट्रेंथ दीन आमकां घोटकोता. तो आमकां झुजोंक आपल्यागेलें झूज हाल्यार झुजपा तो आमकां रेडी कोता की हाल कितें आमचे मुखार येयलें वी आर रेडी टू यू नो फायट our battles. This is how our God is with us. He strengthens us. तो आमकां पयलो सगळें रेडी कोन्न दवरता. That is how देव तेका आयजाक कित कोता आपूण देवा खबर आसता आनी देव तेका सांगता आनी तो देवान तेका सांगिल तेशेंच कोता. तो थिंगा बी घाता. He sows the seed in the famine in Philippines, okay, in Gerar. इतू फॅमिन आसतना आयजाक कित कोता बींग घाता आनी कितें को आनी तेगे चोय आयजाक देवान सांगलो ते एक्शन घेता. कितें आनी भावार्थान एक्शन घेता. देवा गेले उतर घेन की देवान तेका उतर दिल तें घेन तो भावार्थान आपल्यागेलो स्टेप घेता आनी तो तें उतर घेन ते बी काडटा आनी बी रोयता ते ड्रॉटांक. when the drought is there the कित म्हणटाय गो ते what do you call that दुकोळ येल ते दोना ते दुकोळा ते जमनीचे जे जमनी सगळे उदो ना सगळे सुक्की जमीन ती कांय ना पूण देवागे उतर घेन तो फेथान एक्ट कोता. You know faith without action is dead. We have to always act. Am I right? Yes. James, in James it is said. So we have to act on our faith. आम म्हणटाय आम भावार्था पूण भावार्थ तर आम तो भावार्थ घेन आम तर we don't act on that faith. It is no use. So he acts on the faith. देवान जेन्ना तेका तें उतर सांगिल्लें तूं थिंगा राव आनी तुका पण वयर करतलो आनी तुगे हें सगळें तुका पण वयर काडटलो
100-fold दितलो. He believes it. With faith, he stands on that word. देवान दिलो ते उतरात तो 100% उबो रावता. आणि बिलीव जाता की देवान हे ऑलरेडी सांगिला तर आपण ते कोता आणि तो ते बी घाता थिंगा. Although they draw तेंगे थिंग तो दुकोळ येलो आसता पूण तो he's expecting a harvest. When he's sowing all that thing, तो expect कोता की आपल्या harvest वी मेटो म्हण तेजे कित्याक देवान तेका ते उतर दिलो आसता. आणि Isaac कित कोता? What happens? Isaac sowed seed in that land and received in the same year. So उपरांत आयझॅकान त्या दिसांत वोपले आणि ताका त्याच वर्साक 100 पावट पीक मेळ्ळी आणि सोर्बेसपण ताका आशीर्वाद दिलो. तो गिरेस जावंक लागलो आणि ताची उदरगत जायत रावली आणि शेकी तो वर्ड्स बाये मातशें हालयनाका म्हाका हेचें सारकी हें जायना. आणि शेकी तो वर्ड श्रीमंत जालो. सो चोय देवान ताका उतर दिले. तेणे देवागेले उतर घेवन पाळलें. ही एक्टेड ऑन दॅट वर्ड आणि तेणे ते त्या देशांत तेणे वोपलें तें बी घायलें तेणे आणि तेच वर्सा कितें जालें देवान ताका इतू पीक दिली. ताका इतू ताका पीक जाली तेणें रोयलो ते बियान तो इतुलो गिरेस जावपा लागलो आणि तेका देवान 100-fold दिले. 100 पोट पीक मेळ्ळी. That God blessed him in 100 times as much as he had planted. 10 pot sow केलोले तेच तेणे 100% तेका चड दिले. आणि देवा गेलो फेवर आयसकाचे आसलोलो of blessings. So imagine when we act on the word and if we don't waver in our faith, things work out, my sisters. देवा गेले उतर आम घेन आम तोर वेवर जायनाय आणि आम तोर तेजे दुबाव गायनाय. ते लारांबाची दर्या लार येताय झुपकोन वयताय चोय आम तेश कोन आमगे भावाड जाल्यार आमकां कांय करूंक जावपाना. पूण जेन्ना आमी तेगे उतर घेवन ते भावाटाचे उब रावन त्या उतराचे उब रावन आम तें देवान सांगिल्लें तें कोण we wait for and we expect a harvest, things work out. Praise Jesus. Things manifest. कित्याक भावार्थान जेन्ना आमी आमगेले actions दाखयताय, when we act on that and when we and in the drought condition and we expect a harvest, God works in our lives. Praise be to God. आणि देवागेलो favor चेर कोणतो आयझकाचेर आसलोलो. आमगेले लायफान गोडे आमगेली सिच्युएशन आमकां होपलेस आसतली. आमगेले एक पार्टी आमकां दिसत आसतलें आमकां कोणालो हें ना मिन्स हेल्प ना, कोण आमकां अंडरस्टँड जायनाय. आनीक आम कित कोतोली वी थिंक आमगे घरा कडेन बी एक पार्टी आमकां पयशे अशे पेडे जाल दिसताय आनी आमकां दिसता की आमकां न्ही एश को 100-fold आनी आमकां खंयचे मेळटोले एसो दुकोळ येयलो आसतना. आनी आम कित जाताय आमगे भावार्थांनी हालताय. एम आय रायट? आमगे होपलेस सिच्युएशनाक आमी आनी तो थॉट घेयनाय की ना देव आमकां दितलो आमगे भावार्थान आम रुबले आम मेळटोलें. आम केन्नाय एश कोन रावनाय. Now we are in the word, so we know how the word is working. पयले आनीकू मातशें पूण आम नासलें. आम कोण कितें सांगोत तेजें आयकतालीं. सारकें हांव सांग न्हू. आनी कोणें सांगता आवय तूं आनी थिंग कितें लायत गो हें झाडू तें आनी रागोता हे गोरमेको मुटोली आनी आम तें गाचनाय. हांव तूं खरें सांगो हिंग मुगो फातिमा आतां इतुली गोरमी आहा कातार. हांवें बाडेन 2 हें रोयलोल्यो करीपत्ता झाडां. कितें सांगूच तुका. बरी जालोली मुगेली जाली एक आगो आतां इतुली गोरमी मुगे एक सा करपोन गेली. एक झाड सा करपोले. दुसरी झाड मुगे तेजे हांव सदां रोजार कोतालें. तें भायर मुगे आतां देवचे कोमे येता हेच्यो. एक सा मेली. But then I was saying, like I said, मागीर म्हाका तो मुगे चेड तो म्हाका ऑफिसार येता तो म्हणलो मॅडम हो जाय जातो न्ही तुगेलें तें तूं भिनाका. हांव तेजेर कन्फेस कोतालें you will you are full of sap and green in the Lord, your leaves will not wither. But the इतुलें हें आहा गोरमेंट जेन्ना कितें जाता तें चोयल मोठी मागीर हांवें कितें म्हणलें आवय मुगे एक करीपत्ता मेली हांव आनी आनको रोयची ना. This was my I waver जालें so fast. So this is what I want to say. कित्या सांगोता हें example दी न्हू की आमी
situation चोइन आमी आलताय आमगे भावात आलोता. But you know what? We have to focus on Jesus. When we focus on Jesus completely and we act on that word what he gave us, it will be flourishing. It will be a great blessing for us. His favor will be upon us, and we will also be ami be teshikon 100-fold amkam yemetoling. We will also, you know, we will also reap in 100-fold. When we sow, we will also reap in 100-fold. Praise Jesus. So difficult time el motori tumi ami withdraw korun jaina or withhold korun jaina. We should go ahead. You know, amge atmanto tumge gawabare tum happy nahi. So say garako zogdi jata hai and tu sitita ante bara boss pana. No, give him more love. Okay, when finances amge muntu poish nahi amko ata. Amko poish nahi ne am ata amka kizata tithes dipa jaina. 1/10 of our salary we have to give God. You all know that. It's a tithes. Every month when you get your salary, 1/10 of that salary, you must always give it to God, because that belongs to God, not to us. If you are not giving that tithes to God, you are robbing God. In Micah, go to Micah 3 and you will find it. Because 1/10 it belongs to God, okay? Aniku amkit kotai awoite dinai. But you know what? Tu to te poishe tu kuni kon tu to dewa di tu teja double metal dev tu kedna one korpana. He will never make you lack. I am a living testimony of this. I have lacked nothing. Moko poish deku nai jau 100 real deku moko ata nai jau. Pun dewan maka kite pon mak ruch deku ini dev magete pletiche andota. This is the God we serve. When we are faithful to him and true to his word, you know, things work out like anything. आमक दिसता की ना अरे ये बेस्टेम सांगताय preachers येता एक पाटी आमक सांगताय. No, it's nothing. आमगेलो भावार्थाचेर आमी जेन्ना देवागे उतर घेवन एक्ट कोताय, things work out. आमक दिसता जायत रोजार केले, 10 रोजार बसोन केले, आमगे ते रोजार केल म्हण आयकता म्हण. No, one word with faith. When we confess, God said he needs faith, and without faith, you know, Hebrews 11:6 says, without faith you cannot please God. So we have to have that faith to please God. With faith, tu tor faithan ubrawle bhavatan zup kon tuge kam jatay. Kityako tuge to bhavata deku tinga bhavatna ani tu rozar kota ani mota. No, nothing works out. Tu da roza nu da tes kor and tu bhavartu na tuka. Nothing you will get. Because tuge bhavartu na tinga tu rozar kota. Tu da tes kor nale bhar tes kor. But when you have no faith that it is going to happen, God is going to manifest, nothing will happen. So we have to stand in faith. And Dev, that's a thing dila choy. Bhavata vire konachanuch devak manok zaina. Kityak devashi betolyani devasa mon ani apnak sotolyak to inam dita mon bhavat doruk zay. See? कितू बरी भाषेन देवान सांगितले भावात ना जाय कोणाचेनी देवा मानूक जायना. तू कितले रोजार कोर, but when you have no faith, nothing works out. So remember this. So in any circumstance, आमके केसलो difficult येलो, depression जाले, तुम कोणाको depress जालो जायना, encourage कोराय तेंका. Start sewing suits तेंगेल ते कोणू तुक मेळो. तेंका बरपणा सांगाय. अरे डिप्रेशन आबाया तुगे चोय सगळे साजातोले देवा उतर दिया तेका. Try to encourage them, not discourage them. आम कित कोताय कोणू बाय हॉस्पिटला बरना मोहा आवोय ओय गो तेक मुगो तेशको जालोले आम ओयल्यान थिंग आनी पेट्रोल घाताय तेंक आनी बी वयताय. We shouldn't do that. आमी तेक सांगो जाय अरे जेजून ऑलरेडी उतर दिला भावाताचे की देव जेजूगे गायनाम ऑलरेडी देवान 2000 फुडें आमगे सगळी दुयेंसां सगळी उंचाचे वयली आनी आम तेंका टेस्टिमनी देखून दिवपा जाताय आमची जिवितां कित जाल तें. यू नो व्हॉट, आमगे टेस्टिमनी आयकोन न्हू दुसरो लोकां गेलो भावाट आनी चोटा. तुम जाणे आमगे भावाट आनी चोटा. हांव देखून आतां कोणाली टेस्टिमनी आयकिली न्हू आनी मुगे लायफान कितें वायट जाता तेन्ना हांव कित कोता ती टेस्टिमनी आयकतोरी मुगेलोय भावाट आनी चोटा. अरे तेगे लायफान जाला देवाच्या मुगले लायफान करूं जाता कित्याक जायना. सो दीस शूड बी आवर फेथ.
आमी लोकांक अपलिफ्ट करूंक जाय तांकां सकयल देंवोवपा जायना वी हॅव टू अपलिफ्ट पीपल आमी तांकां एनकरेज करूंक जाय जेन्ना लोक डिप्रेशना वयता इट्स नॉट दॅट ओन्ली सो कोले पयशांनी हें केलें नो एवरी सायड देर इज अ वे to आमी sow seeds sowing of seeds लोकां कोणाक आमी in Ecclesiastes 11:4 म्हाका एक man of God आणि verse दिलोली what it says he who observes the wind will not sow and he who regards the clouds will not reap. Ecclesiastes 11:4. Actually, मुगो फातिमा हांवें कित्याक घेयला जाण तूं हो टॉपिक होय म्हाका लागून प्रेज गॉड ना बरें हा सिस्टर सिस्टर किती मोठा आहे तेका Ecclesiastes म्हणटा इट्स म्हाका ना आफ्टर स्तोत्रां हाटल्यान वच दाखयता स्तोत्रां जात्री म्हणण्यो जात्री कितें हा Apodex. मकबेसाचें म्हणून कितें म्हणण्यो याचे उपदेश म्हणून कितें हेच हे उपदेश मुस्ता सानवाईचे पुस्तक म्हणून कितें उपदेश ओके उपदेश 11:4 so 11:4 कितें सांगता this word I had got because for me one of the men of God had given me this he who observes the wind हेचे कोंकणीन कितें हा नेचो या 11. Go down. 11:4 go by 4 sorry होय verse 4 sister होय रस verse 4 वार्या विरेत कितें हा ते ओके जो वाऱ्याचो ओदमास घेयत रावता हे गेले Kelly, Flavia. प्रेज गॉड Praise Jesus. आणि थोडेशे कम्प्युटर हँग जाला हे मोबायलाचे उलयता बट तो कम्प्युटर हँग जालो दिसत म्हाका आय एम ट्रायिंग ओके हांव गोण चोयता कितें उपदेश न्हू होय उपदेश उपदेश 11:4 It's very जो वाऱ्याचो ओदमास घेयत रावता तो कांयच रोवचो ना जो कुपाचेर नदो लावन रावता तो कांयच लुवचो ना चयला कितें म्हणलें देवानी देवा घेवता कितें सांगता तें आमी वाऱ्या ओदमास घेयत रावत जाल्यार देव म्हणटा तो कांय रोवच ना आनी जो कुपाचेर नदो लावन रावता पास येतलो म्हळ्यार तो कांय लुवपा ना सजमलें तुमी देव कितें म्हूण असो दितो in English it is said he who observes the wind will not sow means आमी वाऱ्या चोयन तोरी रावतू आवय वारी येता आमी कितकोन बी लायतली म्हणी तू देव म्हणटा तू केन्ना बी शिपो बी कितें म्हणटा आयकूं लुवपा जावपाना लुवपा म्हणटाय न्हू लावपा जावपाना आनी देव कितें सांगता who regards the clouds आमी तर उंच कुपां चोयन रावली पास येतलो म्हळ्यार तो reap korpana he will not reap in the sense he will not reap the harvest am I right so we should not be watching observing all these things in our lives am to te kele जशे वारे खुंयच्यान सुट्टा ते आनी एके वस्तुरेच्या कुसव्यान गोर कसो वाडटा ते तुका सजबोना तेच भाशेन संवसाराच्या रोचना देवाचो वावर तुका समजना आमेन सो आमकां देवांचो कितू बरे भाशेन तो दुसरो 5th वर्स कितको सांगिल्लो तो जशे वायरी हुंयच्यान सुडत ते आमकां कळपाना म्हणटा आनी एक गोरबेस आवय आसा तो स्टोरी कुसव्यान गोर कसो वाडटा ते गेले आमकां सजमोना आनी तेच भाशेन संवसाराचे रोचना देवाचो वावर आमकां सजमोना इट्स रायट आमकां देवागे कितें हाल केदोन कितें जाता तें आमकां सांगो जाता वी कॅनॉट प्रेडिक्ट कित्याक देवागे वे इज डिफरंट आयजाया 55:8-9 आमकां आतां सांगिला की देवागेले थॉट्स आनी दिस इज गॉड्स वेज आर वेरी डिफरंट फ्रॉम वॉट आर वेज सो वी आमी
we have to let our circumstances, we should not let our circumstances dictate our actions. Understood? आमगे circumstances चोइन आमी आवय आमगे कांय ना पयश नाय हे चोइन आमी आमगे action dictate करूं जाय नाय आमी देवागेले उतर आमकां guidance घेवपा जाय की देवाचेच उतर आमकां victory दितले in every situation, every condition, every circumstance. Only the word of God will stand straight. Am I right or wrong? No matter what comes our way, when you take into the word of God and you stand still on that and you stand in faith on that word of God, teche tu act korit, sogle sadev safal kota. Everything is, good. It works and it gives us the victory. Even in the midst of every circumstance, maybe it's famine, maybe it's drought, maybe it's financial problems, maybe it's any kind of a sickness. Kitla all dongor amchpore aso tu to kosudon odoita deage uttor. Praise Jesus, because the word of God is alive and active. Deage uttor am sangota ki Hebrews 12:4. Hebrews. तुमगे ते चोल ना न्हू गो अजूनू ना कित जाय सिस्टर लास्ट वर्स Hebrews. Yeah, God's word, the singing. Hebrews कोण 12:4 things running down. Hebrews 11:6, she said. नो 4:12. No, it is. उतर जिवे आणि Okay. खरेंच 4:12. देवाचे उतर जिवे आणि बोलिश ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता जुय मनशाचो प्राण आणि आत्मो तशेंच सांदे आणि मेंदू दोशी जातात तुय पर्यंत ते रिगूंक शकता ते मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक आणि चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. सो सी देवागे उतर कितू येते जिवे आणि बोलिश आणि ते दोन्ही वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता and it is true. ते उतर तर आमगे लायफा तर वापरूत रागत आणि ते उतराचे आम तर गोट रावत केसले मोळ येऊ आमकां आलोवपाना आणि हांव खरें सांगत तुमकां हे 2 म्हयन्या पड हांव म्हगे टेस्टिमनी घेवन येतलें when I come with my testimony you all will know how much I suffered in this 2 months from July to August, September. I've gone through a lot. But then you know what? It's only the word of God. It's not so much of praise. Pun devagele utor je utran maka आलो आणि दोलो म्हणजे बिरांतेन सकल पडो दिवना. Of course, एक party हांव मातशें I was falling weak, but that same word lifted me up and made me to rise up again like a warrior and to fight my battles with the word of God. This is what God does when we stand on the word of God and we act on that word of God with faith. आम जेन्ना ते उतराचे उब रावताय आनी आम ते उतर घेन आम ते कन्फेस कोन आमगे लायफाचेर आम ते प्रॅक्टीस करीत रावताय आनी एक्ट कोताय ते उतराचे तेदना आमगेल्या लायफाक भयणानो हे येता की it's it changes. Life changes. God blesses us. देव आमचे ती बेसांव सोन देणे बेसांव आमचे घाता. सो आमी एक तीर करूया की आमी देवागे उतर घेन आमी we have to act on it and stand in faith with that word of God because that word can lead us to victory. That word can give us victory in every situation. कसले सिच्युएशनाक देव आमकां ते उतर घेल म्हणटोरी आमी जोईत व्हरोंक शकताय आनी कितें आमच्या nothing can defeat us when we have the word of God with us because that word even the devil flees. He flees away when we use that word. The horsan mole ki na to धावता. And when we speak in tongues, my God, he cannot stay near us. तो आनी मुखार धावता. So we have to do this and practice it in our lives every moment. आमी जितले आमी देवागे उतर आयकता तितुले आमगेले जिवीत नवसोता and we are renewed.
our life gets renewed, our mind is renewed by the word of God. The more we listen to the word and the more we read, because Romans 10:17 says like, faith comes by hearing and hearing by the word of God. And it's so true. देवागे उतोन आम जितू ऐकताय न्हू आमगेलो भावाट वाडोत रावता. Praise be to God for the word of God, for Jesus. Devan amkan Jesu dilo, and this word, which is Jesus, is changing our lives. It's taking us to heights. Amke Dev ituni besawan bota. Amke Dev kitu oir kata. Every moment He's with us. Praise be to God. Sorry, aun tum sango sorita. When we are going to any type of uncertainties in the future and tempting, and kesle uncertainties yewu amge life an kitli dukol yewu, and ami tempt jata biupak, and we become so anxious. I don't know what you say in Konkani, but we shouldn't be anxious. Amke birante ta amge je karzache teshko nami zapa zaina. Pun ami we have to sow seeds. Ami devagelo promises gain. Ami teo enkoru zayo. Recite koru ami te promises gain confess korit rapa zayo. Ani konako problem hatinga moson denk help korpa zaye. How Isaac responded to during the famine. Ten kitkon bawatan Jesu devage icon. Tege to struggle zauna na muto depression also na awing Dukollachea kitko talo mge baile kithawe talo. No, he was not scared, nor was he anxious, nor was he struggling with depression. But when we are going, we should be in joy. Tum trasa hai, tum to bore dukh bhagata. The best thing is take a hymn, take a worship song and sing this. Sing it. You will find joy in your heart. You will feel that thing, the joy of the Lord will fill your heart. It keeps on making you so happy. Take kanta tu muditra, and you will feel that He is with you. You're swinging with His love. You can, what do you say? Tuk devagelo mog te tu mutano or worship songs mode. Tu kitu deo age mogan tu deo bota tu ke kalis tu you come to know how much He loves us. And when we experience that love, ami jedna devagelo to mog on both, my God, you are on the top of the world. So when you are going to depression, do that. Listen to, I do that. And I always listen to that. God is so good. God, you're so good and you're so good to me. I'm blessed, I'm healed, I'm and it fills my heart with so much of joy and love. And I know that He loves me and He is with me. So we should always be encouraging each other in everything, in every trial. And when we see amge deko am duka, and dusri an duka lotso, am jedna thank pauta, that is the biggest blessing upon our lives. Because not seeing your own grief, you're going to help somebody else. Not thinking about yourself. Sometimes we are so selfish. No, when we assist somebody else, that time you reap what you give. God has said, give and it will be given unto you. Luke 6:38, Muta, right? Oy. When you are into financial problem, you help others. And you want to see financial blessing. Bless somebody else. See, God will bless you more than that. God said, give and it will be given unto you. Shaken together, running over. Yeah, Luke 6:38. Oh, sarke ha sister. Yeah, good. Fourth line. Dihat ani tumkai dev ditalo. Bore chikar map damun chepun halon ani otosor suen bollale. Dev tumche untient galtalo kityak jeyap mapan tumi dusryang ditats
त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. Amen. See, देवान आमकां हो प्रॉमिस दिला की देवान सांगला दियात आनी ते तुमकां देव दितो म्हूण. चिक्कार माप पोवन दिया, दामून छेपून हालोवन आनी ओतो सोर सुयेन बोल्लोले. कंजुसा भाशेन दिवपा जाय म्हूण दिना काय. When you're giving somebody, give with an open heart, joyful heart. आवय तेका दिले हांव कितें कोत्तोलें, ते 5 रुपये देखून तूं थंय रोडोन दितू, it's no use. दिनाका. Don't give it. But God said, give it with joy. When you're giving somebody, you should give it with happiness. Hushalkayen dipa jay. Rodon dila, it's no use. And believe me, God will give you that in 100-fold. He will give you more than what you have given. Praise be to God. And our God is so faithful. God loves to God loves to prove himself faithful, you know. तो आपल्या गेले उतराक faithful, and I am 100% in that, because I know God is very, very faithful. Every moment we fail to acknowledge him, but he is always there. आमकां दिसता तो ना म्हण, पूण तो आख्खे वखदार आमचे बारा आसता. नो मॅटर आम त्या जुगडास देखून कोणाय आसतली, एक पाटी आम रोजारा देखून ते दिनवास दिनाय आसतली, अर्घ दिनाय आसतली, पूण देव केन्ना फाटीचो ना आमचे बाराबर रावपा. ओ तो आमकां सोडटा म्हण, आज ते रोजार केलो ना, हांव आज ते फातिमा बाराबर आसपाना. नो, तो सगळे वखदार आमचे बारा आसता. जावं आम रोजार करूं को नाका, आम खिरमिदो देखून जाले, कितली व्हड पातकान आम दुबलो आसत, पूण देव आमगेली वाट केन्ना सोडपाना. देव आमकां रावता. When we will come to him with a repenting heart, and he's just waiting to embrace us. तो रावता. आम केदोन येईन आपल्याको बॉक्सोन, सगळे आमगे पातकां बॉक्सोन मा आमी फारी कोतोली, आनी देव रावता आत उगोड आमकां आपल्या गेले हाक्यांक घेवपाक. So, you know, brothers and sisters, देवागे हे सगळे उतराचे तो आमकां दाखोवपा सोदी. देव आमचो कितू मोग करता. ही तेन फिलिस्टायन्सांक दाखयलें, जे जेरारा आयजक रावतालो थंय सगळे फिलिस्टियन्स आहले. जेन्ना तेणी चोयलें आयजक कितूलो व्हड मनीस जातो, हितू गिरेस्त जातो, तेंक नोसाय जाता. कित्याक अरे बाबा आतां फॅमिन आहलें, दुकोळ पळो हा, हे मनशान हे दुकोळां रोप लायली आनी तेका हितू पीक मेळ्ळी, तो हितू गिरेस्त जालो की तेगे गोरवां आनी सगळे तेका हितू एनिमल्स तेगे हे जाली. But who were there, they couldn't reap that much. But why did he reap? Because he was standing in faith and he was obedient to God's word. Devan tek sanglo te utrache, he acted on it and he obeyed what God told him to do. And he expected the harvest. When we expect the harvest, I heard one of the men of God say that, Ami jedna deako magta, kite zaimun. We should always make a vision. Ami soda imagination korun jaye. Amka kit jaite. When we don't have a vision and we pray, we get nothing. We should have a vision for everything we pray. Let's say am tu magota, am other jana burgi magtai. Tu burgya magota, make a vision to take kesa burgi jaite, and you put a picture of that baby on your wall and ask God every day, thank him for that thing, and it will manifest. God has given us this word that whatever we ask in faith and if we believe, it will be ours. Praise be to God. So this is how God blesses Isaac, because he listens and obeys the voice of God. And if we do the same, Ami devage utor icon and am devator obey kele, even we will be blessed. Am I right? So 26:12-14, Dev Sangota, Lord blessed Isaac, and he became so rich and continued to grow richer until he became very wealthy. So जायते चाकोरे दोनी जालो तेन्ना फिलिस्तेवांक ताची नोसाय जाली. तो इतुलो गिरेस्त केका देवान केलो आणि they envied him. They were jealous of him. की तो इतू गिरेस्त कितको जाल काय म्हूण. So देव तेगे लायफान आमकां डेमॉन्स्ट्रेट कोता की ए सेम प्रिंसिपल आमगे लायफान आम तोर यूज केले. सेम देवागेले उतर घेन आमी ते आमगेल्या लायफान तोर आमी we act on that and we obey his word. You know what, brothers and sisters, we will see the manifestation of God in our lives in 100 folds.
When we stand on that word of God, like I said, how I stood on, I just believed that word of God. Ki mugeli mai बहुत झाल म्हण आणि मुगे मागे ते सगळे infection आगे काय ना म्हण फातिमा बरे देखून agreement केलेलो. And you know, we went with Sister Myra, and I believed that everything is fine. काल ती दोतरागे गेली आणि ती येयली हांव हॉस्पिटलांसून लेट पावलें घरा कडेन. I didn't panic. म्हाका हुस्क जावन हांव मागीर दोतोरान कितें सांगिल्लें काय नाल्यार हांव रोखडें फोन करून मुगे भाचे विचारतालें. I didn't bother. हांवें ताका आज देखून फोन केलो ना विचारून डॉक्टरान कितें सांगलो तें मुगे ते घराक मागीर कॅरटेकर रेजिनान म्हाका सांगिल्लें आंटी डॉक्टरान अशें सांगिलां ही हो कितें दिलें. I was not worried. हांवें मागीर सांगिल्लें तूं बरी जाल्यार देव आहा तुजे बराबर. All praise to God, because I stood on my faith. And Sister Myra was telling me, Sister, are you anxious about, are you worried about Mummy? Are you not sleeping because you're worried? And I told her, Sister, I'm not worried. I'm only focusing on Jesus on the cross. And I know my God has done it already. And he has already healed her. She has no infection. She's not going for a surgery. And I said, even if something else happens, sister, it will be for God's glory. So let's take the word into consideration. Let us take that word of God. Amte devage utor geya, amte devage utrache tir ravuia. Te utor devagele torsa, darechi torsa. It's alive and active. It works. It works. It works. My God, I don't know how to say. That word works. It gives us the courage. It gives us the strength to fight every battle that comes on our way. Every battle we can fight with the word of God. And I am a living testimony of that. A living testimony. I have gone through so many struggles in my life, but that God of mine has been with me every moment. Every step he's with me, or I don't know where I would have landed today, but my God has been faithful. Every moment he's been faithful. And I guarantee you all also, if he is with me, can be with you and give you all the victory in every situation, no matter what comes our way. Always stand with the word and be obedient to the word of God and act on the word of God. Uplift other people. Be witnesses for God's kingdom and testify whatever good the God has done into your life everywhere. Never feel ashamed of testifying. No matter who comes in front of you, testify his goodness. Whatever he has done in your life, testify it and be witnesses for his kingdom, because only testimonies, we give our testimonies to people, their faith also grows and they know that our God is a living God. We serve a mighty God. When we see our problems, we should tell our problem that it is nothing. It is a little more in front of us. But we serve a beautiful, wonderful and big God who is always with us. All glory to God. I would like to end up here just advising you that God is always with us in every battle. He sees us through it. He never leaves us alone. You know, he said that all the time he is with us. He said, come to me, those who are weary, and he will give us rest. He is our God. He's a mighty God who gives us so much of peace when we confess his word and we be obedient to his word. Amen. He is a mighty God. I can only glorify him for everything he's doing in our lives. Every day is a testimony of God. Amen. Praise be to God. Praise be to God. Thank you, Jesus. 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 He's a God who can bring a harvest in a time of famine. We might be seeing nothing. We might see that everything is collapsing in front of us. But then he can build it again. He can make a big building again, which collapsed. He can make it become again. So we have to have that faith in our life. We have to walk in faith and be obedient to that word of God. Confess the word of God. We have so many promises. Dig into the Bible and take those promises and confess upon our lives. Praise be to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord.
ओके सिस्टर जॉनीना Yeah. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगड्या बाप्पा या आयच्या उतरा खातीर आमी तुका किरीत आर्कां दिता. बाप्पा तुजें उतर म्हणटा स्तोत्रान तुजे आवय बापूय कडेन तुका सांडीत पूण हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. म्हजे दोळे तुजेर दवर आनी हांव तुमकां केदींच लोचेक घालचो ना. मोगाच्या दुनिया तुवें म्हटलाय भियो नाका, हुस्के घाबरून पडूंक नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांवें तुका आकारलेलो आसा. मोगाच्या दुनिया तुजे असलो देव आनी तुजे असलो बापूय खंय मेळत. जेन्ना मनशाचेर आमचेर हे वादळ मोडां येतात तेन्ना कोण आमकां साल्वार करीत. फकत तूच दुनिया, तुजें उतर दुनिया. आनी ह्या उतरांतल्यान तूं आयज आमकां खरोच तुजो मोगाचो अनुभव अदिकूच तुवें आमच्या काळजांत वाडयलाय दुनिया. कित्याक दर एक तुजें उतर ही भयणीच्या तोंडांतल्यान तुवें भायर काडलें. तें मोगा वरवीं तुवें काडलें. जो मोग आसाय देखून तूं सगळे दिसनासलेल्यो वस्तू दिसोश्यो करून दाखयताय. कित्याक तूं आमच्या सगळ्या गरजांनी सगळे आमचे वादळ मोड येताना आमी वयर सकयल जाताना तूंच आमकां हात दिताय. तूंच आमकां आदार दिताय. तूंच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय दुनिया. संवसारांत आसात खरी आमी दुनिया पूण तुज्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना. देखून बाप्पा हे वेळार हे तुज्या मोगा खातीर हे तुज्या पुताच्या मोगा खातीर आमी तुका खेरीत देनवास दिता. कित्याक तूं जिवो देव. तूं खंयच्याय जाग्याचेर तुका उलो मारल्यार तूं आमकां पावताय दुनिया. असलो देव खंय आसत. मोगाच्या दुनिया हे वेळार हे तुज्या पुताच्या मोगा खातीर अदिकूच तुजो मोग आमच्या काळजांत देंवय. अदीक आमचो मोग आमी मोगान वाडोवंक, आमी अदीक तुज्या उतरान वाडोवंक, आमी सगळें सांडून दिवंक दुनिया. संवसाराची आशा सोडून दिवंक आनी संवसारा आशेंतल्यान तुज्या उतराची आशा आमच्या काळजांत अदिकूच वाडोवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमकां बोड आनी खालचीदारपण दी म्हण मागता बाप्पा हे वेळार. आयच्या दिसा जायतीं जाणांक येवंक मेळूंक ना. बाप्पा तांकांय तुज्या हातांनी उबारता. तांच्या कुटुंबाक तुज्या हातांनी घालता बाप्पा. तांच्या भुरग्यांक नातरांक सगळ्यांक तांच्या घरच्यांक सगळ्यांक बाप्पा तुज्या हातांनी उबारता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी.